आमी जेन्ना पणजेच्यान मडगांव ट्रॅव्हल करता तेन्ना आमकां हायवेक सायडीकूच मेर्शे हांगासर जी मँग्रोव ट्री आसा ती आमी 2-3 वर्सां जालीं पळयता ती झाडां मेल्लेली आमकां दिश्टी पडटा आनी आजुनूय फाटल्यान झाडां ती मरपाची वाटेर आसा अशें दिश्टी पडटा। ताच्या उपरांत 2022 हांगासर राना मंत्री विश्वेश राणे हांच्यांनी पळोवणी केली आनी तांचे निर्देश दिले की ही झाडां कित्याक मारता तेंच्यांनी शोध लावचो आनी ते संबंधी आपूण एक्शन घेतलो अशें सांगलेलें। पूण तरी देखून आतां 2024 ही झाडां पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 200 झाडां प्लस झाडां मेल्लेली आसा आनी आजुनूय बाकीची झाडां ती मरपाची वाटेर आसा अशें दिश्टी पडटा। जाल्यार म्हाका दिसता की मँग्रोव्स इज एसेन्शियल फॉर द बॅलन्स ऑफ इकोसिस्टम। मँग्रोव्साची आज अत्यंत गरज आसा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ती कित्याक मरता कशी मरता ती म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजो अभ्यास करपाची गरज आसा आनी ताचो एक बाबा ती कित्याक मरता हाजेर बाबा एक संशोधन करून सोदून काडपाचें कारण सोदून काडपाची म्हाका दिसता अत्यंत गरज आसा। जर हुंवार जर खंयसर आयलो जाल्यार हुंवाराक जर वाचोवपाचें काम सगळ्यात पयलीं जास्त करता ती म्हटल्यार मँग्रोव ट्री। जेन्ना 2004 चेन्नय जेन्ना फ्लड आयल्लो तेन्ना ही मँग्रोव ट्रीन थंयसरली कितलीशी कोटीची प्रॉपर्टी वाचयल्ली आसा, लोकांचे जीव वाचयल्ले आसा। सो अशा तरेची ही मँग्रोव ट्री इम्पॉर्टंट आसा। तशेंच सॉयल इरोजनूय वाटयता। सो अशा तरेन इकॉलॉजिकल बॅलन्स मेंटेन करपा खातीर ही झाडां म्हणटा ती खूब उपयोगी ठरता। ताका लागून जे स्थानीक पंच तेंच्यांनी मागणी केलेली प्रमोद कामत हांच्यांनी की ही झाडां मेल्लेली आहा मेर्शे हांगासर ती बेगींतल्या बेगीन जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा राना खातें हांच्यांनी परत लावपा खातीर कितें तरी इनिशिएटीव घेवची अशी तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा। प्रुडंटा खातीर मेर्शेच्यान रुपेश राव।